देव आमचो मोग करता. हातून आमकां कोणाक दुबाव ना. पूण आपलो मोग दाखोवपाक दिसपट्टी वेगवेगळ्या खुणां वरवीं, कोणाच्या उलोवपान घोडये, कोणाच्या सांगण्यान घोडये, कसल्याय वाचपात घोडये, ओगेपणान घोडये, देव आपलो मोग आमकां प्रकट करता. आनी हाका लागून हो आयचो विशय जो नियाळूंक आमी फुडें सरल्या भोव म्हत्वाचो. मारये भशेन दिसपट्टी जिवितान ज्यो खुणां आमकां फावो जातात, देवाचो मोग अनुभव अदीक बरीं मनशां जावं, अदीक बरीं क्रिस्तांवां जावं, त्यो वळखून घेवंक एकदम गरजेचें. जायते खुणां हांवें म्हज्या जिवितान अनुभवल्या आनी ह्या अनुभवांतलो एक धाकटुलो अनुभव सांगूंकसो दिसता. जायती म्हजी नागवाची फिरगोसकारां हांगा 2018 ह्या वर्सा हांव नागवा फिरगोजेन पावलो. आनीक थोड्याच दिसांनी, आजून आख्ख्या गांवांक भेट करूंक नासली, थोड्याच दिसांनी पाटोसाचें मोदरामेताचें काम सुरू केलें. हांव नवोच पादिगार, चड तेंप इगोजान ना, तर तो पाटोस उगडल्या उपरांत मनांत घोळटालें, आरे जातलें मू तें काम, कोण पडचो ना मू वयरसाण सकला, मागीर दुडू येतले मू, आनी तितून वेदर फोरकास्ट सोद्दां पळयतालो, पावस आयज, फाल्यां हा पावस, आनी हें चिंतून चिंतून 2 दीस झेम बसून पडोंक ना. मागीर एक दीस एक अस्तुरी आयली म्हज्या फुड्यान. हांव आजून तिका खासकी पोरशी वळखोंक नाहलो, पूण ती आयली आनी ती म्हणोंक लागली, फादर तूं टेन्शन घेयनाका, काम देवाचें सायबीण मांयचें जाल्यार जातलेंच, आनी हे आपल्याक 2000 मेवता म्हयन्याक, 1000 दवर ह्या कामा खातीर. इश्टानो, ही जाली त्या वेळार म्हाका एक व्हड खुणां. आनी त्या दिसांत आयज बसून हांव देवाचेर पातयोन भियोन हांवलें कितें काम करपाक, कित्याक हांव जाणा हें काम जरी तर देवाचे येवजणे पोरमणे तें फुडें वेतलेंच. आतां ही एक खुणां जी हांवें म्हज्या जिवितान जायती दीस फाटीं अनुभवली. तुमी दिसपट्टी असल्यो धाकट्यो वो व्हडल्यो खुणां अनुभवता आसतल्यो, आनी हे अनुभव आमकां गिरेस्त कोत्ता. हे अनुभव आमकां अदीक बरीं मनशां, अदीक बरीं क्रिस्तांवां जावं उस्कायता. आनी आयज म्हाका खुशालकाय भोगता सांगूं, म्हजी क्रिस्तांव भावां भयणां, तुमचेच मदलीं कितलीं जाणां आसतलीं दिसपट्ट्यो असल्यो आपल्या जिवितान घडटल्यो घडण्यो, देवाचें उतर आपल्याक, देवाचें सांगणें आपल्याक, देवाचें मार्गदर्शन आपल्याक अहें मानून घेतात आनी आपल्या जिवितान पावल मारतात. पूण थोड्या जाणांक आमकां इतलें आमच्या मनान गेलेलें आहा की हांव चिंतां, हांव सोत मानतां तोहें जावंक जाय, आनी मागीर घोडये आमच्या दोळ्यांचेर साव येता, घोडये पातकाची साव, घोडये म्हज्या गोरवाची साव, आनी ह्यो दिसपट्ट्यो खुणां ज्यो जिवितान म्हज्या मुखार प्रकट जातात त्यो आपणावपाक हांव फाटीं उरतां. आनी ताका लागून ही आयची वाचपां गरजेचीं जातात. आयचें पयलें वाचप इजाइयास प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाच, 7वो हावेसवर, 7वो तो 12वो हावेसवर इजाइयास प्रवाद्याचो हाका म्हणटात द बूक ऑफ इमॅन्युअल. आनी हिंगा एक बाकीत मेवता. आयच्या पयल्या वाचपान तें आमकां चितावून परगटून गेलां. एक आंकवार चोली गोरबेस जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली, आनी इम्मानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतलें. आतां आमी हें बाकीत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता बद्दल, जाच्या जल्माची परब आनी थोड्याच दिसांनी आमी सबरमची हात ताचे बद्दल घेता. पूण कित्याक केलें इजाइयास प्रवाद्यान हें बाकीत? आतां जे भाशेन त्या काळा वयली संवय आसली, दर एक राजा ताच्या दरबारान ताचो एक प्रवादी आसतालो, आनी इजाइयास प्रवादी ohलो कोट प्रॉफट आहलो. आनी त्या टायमार एक राजा आहलो देवाचे पोरजेचो, ताचें नांव आहाज. आतां आहाज वायट राजा नाहलो, पूण तो म्हळ्यार स्पायनलस,
बॅकबोन ना ताका, म्हळ्यार आपल्याचे निर्णय घेवंक जायनासले. आनी तो त्या टायमार दोन धाकटुली राष्ट्रां सिरिया आनी एफ्राईम म्हणटा पळय ती एकठांय जावन देवाचे पोरजेचेर आक्रमण करूंक सोदता. आनी हो राजा आहाज गठबंधन करूंक सोदता, कोलिशन करूंक सोदता आसिरिये कडेन. आनी त्या टायमार देवाचो प्रवादी इजाइयास प्रवादी येता आनी ताका सांगता, पळय ही खुणा तुका गठबंधन करिला काय आसिरिया कडेन, देवाचेर पातयेवन राव, सिरिया आनी एफ्राइमेचो कुयदाद कितें करपाक जाय तें देव करतलो. आनी हें सांगून तो म्हणटा, इजाइयास प्रवादी, एक आंकवार चोली एक गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी इम्मानुएल हें नांव ताका दवरचें. आहाज राजाक एक पूत जल्मलो, हेजेकिया, बरो राजा. पूण हांव आनी तूं हें बाकीत कोहें घेता, ही खुणा इजाइयास प्रवाद्यान दिलेली पळय ती आहाज राजाक आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता बद्दल. आयचें शुभ वर्तमान 16-17 वर्सांची आमची बाय मारिया उतोर जाला, म्हळ्यार लग्नूच कहें तें फकत बाराबोर जियेना आनी थोड्याच तेंपान भाग्यवन जुजे बरोबर बाराबोर जियोवपाची आहा. आनी ती घोडी आपल्या लग्नाच्या जिविताची तयारी करता. आनीक जे भाशेन आख्खी इस्रायल पोरसां रावताली ती मेसियसाक रावताली. आनी ह्या तिच्या तयारेन, ह्या तिच्या रावण्यांत एक व्हडली खुणा तिच्या मुखार दिश्टी पडटा. एका दर्शनांतल्यान आंज बोडवो गाब्रिएल दूद सोडवणीची खबर घेवन तिका येता. ही खुणा आपणावंक तिचे लायफ 360 डिग्रीज टर्न घेवचें आहलें. ओय एक विचार दोन विचार कोत्ता ती, पूण होच आंज बोडवो गाब्रिएल तिका सांगता, देवाची सावडी तुजेर येतली. तिका पुरावो दिता तिचे मावशे भयणीचो एलिझाबेथीचो, जी आतां गोरबेस हा पळय तिचो. आनीक देवाची सावडी म्हणटा पळय ती न्हू, म्हाका आनी तुका घोडे झट करून समजोचें ना, पूण देवाचे पोरजेच्या लोकांक ते इजिली समजताले. कित्याक जेन्ना ती इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर सरली आनी होरोण्यांतल्यान पासार जावन बासायल्ल्या देशाची वाटेक आहली, जितले फावटी एक कुपाची सावडी तांचेर पडटाली, ती एक खुणा कही घेताली. देव आमचे बरोबर आहा, देवाचे आसणे आमचे बरोबर आहा. आनी जेन्ना हें सगलें मारयेन विचारलें, ही खुणा जी तिच्या जिवितान एक 360 डिग्रीज टर्न घेवपाक तिका एके भाशेन दुखोलतेली, ती मानून घेता. आनी ओय म्हणटा, हांव सर्वेस्पराची चाकोर. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेची दाखोवण हा इश्टानू चालू हा दिसांनी कितलो लोक येता. ताणें जायत्यो खुणा आपल्या जिवितान ज्यो देवान दिल्यो आपणायल्यो. जेजूची उतरां भाग्यवन इनास दे लॉयलान ताच्या काळजाच्या पोड्ड्यांचेर सादोयली, ती आपणायली. एक खुणा कही रोकडीच न्हू जाय, पूण आपणायली जेरूल. जेन्ना तो वियाज करून आमच्या वाठारांनी येतालो, भयंकर ताका दुयेंस जालें, भयंकर कांयच उरो नाहलें पोटार. पूण ही खुणा ताणें आपणायली आनी तो एके भाशेन तयार जालो. कहल्या कामाक आपूण वेता पळय तो. जेन्ना ह्या आमच्या वाठारांनी आयलो, जेन्ना ताणें पळयलें इतलो लोक देवाच्या उतराक आशेता, ताणेता, लालेता, ही खुणा आपणायली, मागलें देवा कडेन आनी पिशा भाशेन तांकां जेजूची खबर सांगोंक गेलो. आनी ताका लागून घोडी देवान ताची कूड कुसूम बसून दिवंक ना, येदो व्हडलो परगोटणार ताका केलो. तर आयच्या दिसा ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना मारये भाशेन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान ज्यो खुणा येता त्यो आपणावया. कितें घेवन वेतले आमच्या जिवितान? थोडीं वर्सां फाटीं न्हू ट्रू डिटेक्टीव हांव ही सिरीज पळयतालो. आनी ह्या सिरीजेन एक सीन हा जंय दोन वस्तोऱ्यो हा. एक देवाचेर सोत मानतेली, दुसरी देवाचेर सोत मानिना पळय ती. आनी देवाचेर जी सोत मानिना ती देवाच सोत मानता तिका विचारता, देवाचेर सोत मानताय तूं? ती म्हणटा वय. आनी आसता फालां कही मागता, म्हळ्यार ज्या मनशाक तुवें पळोवंक नाय, जो मनीस तूं उलयता ताका जाप दिला, ताचे लागीं तूं वराच्या वरां उलयताय. आनी ही देवाचेर पातयेतेली वस्तोरी म्हणटा,
हांव उलोयच ना, हांव तेका आयकोतां. जो मनीस देवाक आपल्या जिवितान आयकोपाचे एके भाशेन आयकोपाचे मन दोत्ता न्हू इश्टानो, तो पळयतलो कुणा आनी कुणा. एक घोडी देवाचें उतर कुणा जाय, एक घोडे कोण बरी जाप कोत्ता ती कुणा जाय, एक घोडे कोणें भुजवणेचो हात घातलो ती कुणा जाय, एक घोडे इतल्या थेंब मनीस मेळोंकूच नाहलो, आयज तो मेवला आपल्या जिविताची खबर सांगता ती कुणा जाय. ह्यो कुणा इश्टानो. आनी आमी देवाक उलोवंकूच ना, हें दी महासाहेबा तें दी, ओय मागूंक जाय दुबाव विरेत, पूण देवाक आयकूंक जाय. आनी जो मनीस देवाक आयकूंक तयार आहा ताच्या खोसी आसात देव उलोयल्या बगर केन्नाच रावचो ना इश्टानो. कोण ताच्या आडकोडीच्या वेळार येवन ताका एक बुजवणीचें उतर दिता, थंय कुणा कहो घेतलो, कोण ताका घुसपा गोंदळाक सांपडला तेन्ना मार्गदर्शन कहो दिता, देवानूच ताका धाडला म्हूण समजतलो. दुसरें म्हणटा ते पळयात इश्टानो, जायतीं जाणां म्हणटा फादर तेणें सांगलें मू देव आपल्याक हे भाशेन उलयला, त्या मनशा वरवीं देव आपल्याची. म्हजे सवय कित्याक घडोना, म्हजे सवय कित्याक उलयना देव, म्हाका कित्याक हें अनुभवंक मेळना. आयज पळयात जेन्ना आज बोडवो गाब्रिएल माय मारयेक भेट करूंक येता, ह्या उतरांनी तिका पाचारता, नोमान कोरपेन बोल्लोली. नवो कोरार ग्रीक भाशेन बरयला आनी ग्रीक भाशेन तिका उतर आहा के कारिक्तोमेने. के कारिक्तोमेने म्हळ्यार कुरपा आनी कुरपा ओतलेली. जरी तर देवाची कुरपा आमचेर ओतल्या, जिवितान घडटल्यो घडण्यो देवाची खुणा ओ देव म्हजे लागीं कितें उलोवंक सोदता म्हूण म्हाका सोंपेपणी जातलें. दुसरे वाटेच्यान विचार म्हाका, म्हजें जिवीत पातकान बोरमेलां काय? कित्याक जेन्ना पातोक बोत्ता न्हू तेन्ना देवाची कुरपा आडोवन उत्ता इश्टानो. आनी ह्यो खुणा ज्यो इतल्यो सरभोंवतणी आमच्या मदें आहा त्यो ओळखूंक घोडे अवघड जाता. आनी शेवटाक इश्टानो, हें सदांच उगडा आसतरात एक सोबीत सुंदर व्हड आमच्या पवित्र पुस्तकांतली. जो मनीस देवाचो मोग कोत्ता, देव सगल्या वाटांनी ह्या मनशाच्या बरेपणा खातीर वावुरता. जो मनीस देवाचो मोग कोत्ता, देव सगल्या वाटांनी ह्या मनशाच्या बरेपणा खातीर वावुरता. रोमन्स 8:28. हें जरी तर तुवें सोत मानलें, ही खुणा पळयतलोय, तो अनुभव घेतलोय, ती गिरेस्काय अनुभवतलोय आनी हे भाशेन अदीक बरो क्रिस्तांव, अदीक बरो मनीस जावंक पावतलो. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जाच्या जल्माचे परबेक तयारी करी मारयेनी व्हडली खुणा आपल्या जिवितान आपणायली, तो आतां उण्या स्वरारूपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सायबा आमच्याय दिसपट्ट्या जिवितांत ज्यो खुणा आमच्या मुखार उब्यो आसता, ओगेपणान जावन काळजाच्या खोसियसाच्या खोलायेंतल्यान, कोणाच्या सांगण्यांतल्यान, धाकट्या भुरग्याच्या आशांतल्यान ह्यो आपणावन अदीक बरी मनशां जावं, अदीक बरी क्रिस्तांवां जावं तूं आमकां शिकय आनी आदार दी.